नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. आरजेपी भितर अंतर्गत वाद जाला चड खर. पणजेच्या पाटो हांगाच्या पक्षाच्या तात्पुरत्या कार्यालयाचेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकारान पुरायपणान दवरला प्रशासकीय नियंत्रण. वेर्णा बिर्ला क्रॉस वाठारात एका मिनी टेम्पोचेर कोसळ्ळी हाय व्होल्टेज वीज लायन. घडणुकेत छत्तीसगडाच्या 30 वर्सां पिरायेच्या कामगाराक आयलें आगताक मरण. आझाद मैदानाचेर फ्री उमर खालीद अशें बरयल्ले तक्ते दाखयल्ल्यान जालो बरोच बोवाळ. पुलिसांनी एका तरणाट्याक ताब्यात घेतल्या उपरांत भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी पुलीस स्टेशनाच्या भायर केलो निषेध. 36 दिसाच्या तरणाट्यांच्या आंदोलनाक निमाणे मेळो न्याय. पुराय देशभर चलिल्ले आंदोलन. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान दिलो राजीनामो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक धाडलें राजीनाम्याचें पत्र. कॉक्रोच जनता पार्टीन केंद्राकडेन उलोवणी करून जंतर मंतराचेर केल्लो निषेध घेतलो फाटीं. 3 बसकांनी सरकारान आपल्यो मुखेल मागणी मान्य केल्यात असो दावो करून सीजेपीन निषेध केलो रद्द. आनी नेरुल वाठारात कथीत बेकायदेशीर वेवसायीक वावर केल्ल्याच्या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाक कळाव जाल्ल्यान एनजीटीचे पुणे खंडपीठान गोंय सरकार आनी GCZMAक घाला 50,000 दंड. आता पळयात खबरो विस्तारान. दिल्लीतल्या जंतर मंतर वाठारात चलपी विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनामदी एक व्हडली खबर उक्ताडार आयल्या. ज्या केंद्रीय शिक्षण मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करत नीट विद्यार्थी आनी हेर तरणाटे धरण्याचेर बशिल्ले, तो मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र धाडून निमाणो राजीनामो दिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. देशभर चलत आयिल्ल्या नीट पेपर लीक आनी परीक्षेच्या गैरव्यवहार प्रकरणात निमाणे एक व्हडली राजकीय घडामोडी घडल्या. लोकांची तिडक वाडत आशिल्ल्यान केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान आपल्या पदाचो राजीनामो दिल्ल्याची माहिती मेळ्ळा. हे घडणुके उपरांत दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर निषेध करपी विद्यार्थ्यांमदी आनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांमदी उमेदीचे वातावरण दिसून आयले. मजगती कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत तिपके हांणी जंतर मंतर हांगा जाल्ले रॅलीत आपल्या समर्थकांक संबोधित करताना म्हटले, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए अशी प्रतिक्रिया दिली. शिक्षण मंत्र्याचो राजीनामो हो फकत चळवळीचो पयलो पावंडो अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. चळवळीच्यो वट्ट 3 मुखेल मागणी आसात अशें दिपके हाणें सांगलें. तातूंतली एक मागणी पुराय जाली, तरी उरिल्ले 2 मागण्या संबंधी सरकारान बरयल्ली हमी दिले बगर चळवळ फाटी घेवचे ना. नीट प्रकरणाक संबंधित जीव सोंपयल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाक दरेकी 1 कोटी रुपयाची अर्थीक मजत दिवची आनी निषेधा वेळार गैरवागणूक केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी ते करतात. आता ह्या प्रकरणात सरकार फुडें खंयचे निर्णय घेता आनी निदर्शकांच्या उरिल्ल्या मागण्यांक लागून खंयची भूमिका घेता हाजेर पुराय देश नदर दवरून आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कॉक्रोच जनता पार्टीन केंद्र सरकाराकडेन उलोवणी करून जंतर मंतराचेर केल्लो निषेध फाटीं घेतला. सरकारी प्रतिनिधीकडेन 3 बसकांनी उलोवणी केल्या उपरांत पक्षान आपली मुखेल मागणी मान्य जाल्या असो दावो करून निषेध स्थगीत करपाचो निर्णय घेतला. एनजीटी कडल्यान गोंय सरकाराक व्हड धपको बसला. नेरुल वाठारात कथीत बेकायदेशीर वेवसायीक वावर केल्ल्याच्या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाक कळाव जाल्ल्यान एनजीटीचे पुणे खंडपीठान गोंय सरकार आनी GCZMAक 50,000 रुपयांचो दंड घाला.
गोंयांतल्या कांय पंचायतींचेर ई टेंडरिंग नेम मोडपाचो आरोप आसा. ऑनलायन निविदा प्रक्रियेंतल्यान वचनासतना 5 लाखां परस चड मोलाची कामां थेट चालीक लायली असो दावो करून संबंदीत अधिकाऱ्यां आड कारवाय केल्या आनी लुकसाण भरपाय मागल्या. कळंगूट मतदारसंघातले फोरम वांगडी ग्लेन फर्नांडिसान हे संबंधी मुखेल सचिवा सयत वेगवेगळ्या खात्यांत औपचारीक कागाळ दाखल केल्या आनी 15 दिसां भितर कारवाय जाली ना जाल्यार उच्च न्यायालयात व्हरपाची शिटकावणी लेगीत दिल्या. येवपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षांमदीं युती जावपाची चिन्हां परतून दिसपाक लागल्या. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डा मदीं युती जावची अशी लोकांची इत्सा आसा. दोनूय पक्ष एकठांय आयले जाल्यार भाजप वेंचणूक हरतले असो विश्वास गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान उक्तायला. जाल्यार काँग्रेसीन वेंचणुकेक जैत मेळोवपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारपाची गरज आसा. अलायन्साचेर योग्य वेळार चर्चा जातली असो हिंट गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसायान दिलो. तशेंच सरदेसायान गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकाराक जल्मदिसाची परबी दिली. हांव गिरीशाक एक बरी भलायकी आनी बरें पिराय खुशाल बरी जिवीत फुडोवपाचे गोंयचे खातीर तुका पक्षा खातीर झगडपाक आनी गोंयकारांक न्याय दिवपाक. गिरीश हो आमचो पक्षाचो अलायन्स पार्टनर प्रदेशाध्यक्ष. म्हणजे रिलेशन बरें आसा. ताणें काल डिक्लेअर केला की तो एके बेगीन इलेक्शनाकूय उबो रावतलो. गिरीशान ते बेगीन डिसायड करचें खंय रावता आनी जिखूंक जाय आनी जिखपा खातीर बेगीन पावला मारचें. काँग्रेस एक ओल्ड पक्ष तो टायम घेता. टायम घेवन जायना. आतां फास्ट वचपाची गरज आसा आनी बेगीन सुशेगाद म्हणजे सोडून बेगीन लागून गिरीश तो सुशेगाद न्ही पण तो पक्ष सुशेगाद. तर बेगीन लागून जाय बेगीन पावलां मारूंक जाय आनी जिखपाक जाय. ते करपा खातीर ताका हांव बरोकडे मागता की ताका बरी भलायकी दिवची आनी बरें बळ दिवचें. तुझे अलायन्स पार्टनर म्हटलं फुडल्या इलेक्शना अलायन्साचेर कितें आसा ते जाता तेन्ना सांगता पडटलें. एकटेकडेन लिपून जाता ताका हेच म्हणटा कितें कागाळ छापपाचें जावपा लागला ताका ताचें जाता रे जाता तें आतां कितें करचें. त्याने विशीस एक्सटेंड केले म्हणून आनीक आमी जो अलायन्स आमचो आसा तो हेजे मुखार असोच चालू उरतले आनी चालू उरपाक जाय अशी सगळ्या गोंयकारांची इच्छा आसा. आनीक आमी सगळे एक जाले जाल्यार नक्कीच बीजेपीक डबल डिजीट टच करपाक खूब कठीण जाता आनी तसो लोकांचो मुळूय आसा. खात्री आसा की आमी सगळे एक जावन एकवटान आमी हे इलेक्शन फायट करतले सगळ्या लोकांक गोंयच्या लोकांक दिसता. आरजीपी भितर अंतर्गत वाद चड खर जाला. पणजेच्या पाटो हांगाच्या पक्षाच्या तात्पुरत्या कार्यालयाचेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकार हांणी पुराय प्रशासकीय नियंत्रण दवरला. पक्षाचे कागदपत्र अर्थीक नोंदी डिजिटल डेटा आनी हेर मालमत्तेच्या सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला आनी फुडले आदेश येय मेरेन अनधिकृत प्रवेशाचेर बंदी घाल्या अशें तांणी स्पश्ट केलां. दानी पोर्ट टर्मिनला संबंधित कंत्राटी कामगारांच्या संपाक मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकारान तेंको दिला.
सुमार 300 कामगारांनी आमोणकाराक मेळून तांच्या मागण्यांचेर चर्चा केले उपरांत तांणी आंदोलनकर्त्यांकडेन चर्चा केली आणि व्यवस्थापनाकडेनय संवाद साधलो. कामगारांची कायदेशीर मागणी बेगोबेग सोडोवन ह्या प्रस्नाचेर उपाय सोदून काडपाचें आवाहन आमोणकारान अदानी कंपनी व्यवस्थापनाक केलां आणि कामगारांक पुराय सहकार्याची खात्री दिल्या. सडनली म्हाका कॉल येयलो आनी हे जे तुमी पळयता सगळे जाण ते आमचे अडानी कंपनी आसा आनी अडानीचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा जो तेंचो पार्टनर म्हणटा ते सी ग्रीन म्हणून आसा आनी सी ग्रीन कंपनीच्या अंडर हे सगळे जाण काम करता. हे आतांसून काम करना, गेली कितलीशी 15-20 वर्सां जाले हे काम करता आनी इतली वर्सां ते काम करीत आसा. एवरी टायम जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो चेंज जायत रावता आनी हे सी ग्रीनाचो कॉन्ट्रॅक्ट 5 वर्सांचो आसलेलो. सडनली 3-3.5 वर्सां जाली आनी तेजो कॉन्ट्रॅक्ट मदींच काडला आनी कोण तरी दुसरी कंपनी हाडल्या दिसता. सो तेज्या लागून सडनली हांकां इन्फॉर्मेशन केलें. सो हेंच्यांनी म्हटलें कितें बाबा आमकां जे टर्म चेंज करतले तुमी त्या प्रमाणे आमची जी फॅसिलिटी जी कंपनी कडसून मेळटा ती सगळी आमची परत चेंज जातली. सो ते एग्री जायनाले. सो ते कितें म्हणटा कितें आमकां अडानी कंपनीन ऑन रोल घेवचे, परमनंट स्टाफ म्हणून घेवचो. जे अडानीचो जो हेड आसा हांगलो संदीप रॉय तोवूय हांगा येयलेलो, तेजे कडेन हांव उलयलां. ती न्यू कंपनी कोण येयला तेजो कोण मनीस येयलेलो तेजे कडेन आमचें उलोवप जालां. ते म्हणटा कितें आमकां ती न्यू कंपनी कडेन आमकां कांय लेना देना ना. आमकां जे लागता तो सी ग्रीन लागता आनी अडानी लागता. सो हेंचो सगळ्यांचो डिमांड आसा कितें बाबा अडानीन आमकां पे रोलाचो घेवचो. कित्याक ते म्हणटा कितें लास्ट टायमी आमकां सी ग्रीनाच्या अंडर जेन्ना घातले कॉन्ट्रॅक्टाच्या तेन्ना आमकां खुबशी एश्युरन्स दिल्लेले आनी ती एश्युरन्स दिवन आयज पर्यंत ती आमची पूर्ण करूं ना, कंप्लीट करूं ना. सो ते कितें म्हणटा फाल्यां ताका दिले, फाल्यां हेच जातलें, फाल्यां 2 वर्सांनी ताका हांव चेंज करतले आनी कोणाक हाडटले. आनी हांगले हेड म्हणटा कितें आमच्या हातीन कांय ना, कितें आसा तें डिसिजन अहमदाबाद ऑफिसानसून जाता म्हणटा. सो ते म्हणटा कितें आमचे कडेन कांय ना. सो लोकांनी सगळ्या वर्कर्सांनी म्हाका दिसता सद्या जे ऑपरेशन आसा अडानीचे ते स्टॉप केलेले आसा, सद्या बंद दवरलेले आसा. हांव तांकां सगळ्यांक विचारतालो बाबा फुडलो स्टेप तुमचो कितें. ते म्हणटा कितें आमचो डिमांड आसा कितें आमकां ऑन रोल घेवचो म्हणून. इस कंपनी में करीबन 14-15 साल से काम कर रहा है और हर बार एक नया ठेकेदार बार लेके आते हैं ये लोग और हर 5 साल में 6 साल में चला जाता है वो. और हम लोगों को एश्योरेंस देते हैं कि आपको इंसेंटिव मिलेगा, ग्रेजुएट ये मिलेगा, 10 अलाउंस मिलेगा. ऐसा कुछ मिलता नहीं है. हम लोगों को काम करने का ओवर टाइम भी देते नहीं ये लोग, सिर्फ एश्योरेंस देता है और बोल के चला जाता है बस. एक बार बिजली साइड आया वो बिजली साइड चला गया, दूसरा आया दूसरा गया, ये रिपीट होता रहता है यहाँ पे बस. और अभी नया कॉन्ट्रैक्टर लाया है उसका आदमी बहुत रफ एरोगेंट बात करने का उसको वो नहीं है, इसलिए हम लोगों को शायद जम नहीं रहा है कॉन्ट्रैक्टर, हमको अच्छा नहीं लग रहा है. कितना स्टाफ है और अभी हमारा 200+ स्टाफ है अभी. दिला बरोवन कितें आहा तें. आतां वर्कर आमचे खूब जाण हांगा ऑलमोस्ट 80% वर्कर हांगा सडा, वास्को, जेटी हेच रेजिडंट्स हांगा सगळे. ताका लागून सगळो चोऱ्यो येयला हांगासर. तेंचे इश्यूज मेन कितें आहा ते आमचे लेटर 20-21 पॉयंट्स आहा ते फाटले जाले. तेंचो मेन पॉयंट आहा की तुमच्या कडेन आतां 15 वर्सां जालीं काम करता, तुमी आमकां डायरेक्ट अंडर कंपनी कित्याक घेयना, हो वर्करांचो क्वेश्चन आहा. सो अंडर कंपनी कित्याक घेयना तेजो रिप्लाय तेंच्यांनी अजून दिवंक ना. ती पॉलिसी ना म्हणटा. आतां तेजेर डिस्कशन फुडें जातलें. पूण वर्कर्साचो स्टँड तो आसा की आमकां अंडर कंपनी घ्या, ऑन रोल घ्या. सारकें मरे तुमच्या कडेन. सो समज घेयना जाल्यार तुमचे स्टेप कितें आसतले फुडें? घेयना जाल्यार फुडें डिस्कस करतले कित्याक जायना, कित्याक कन्क्लुजन तुमीच सांगा म्हणून तेंचे कडेन. ना जाल्यार हे अशें कंटिन्यू आसतलें. आयज हँडलिंग बंद केलें तुमी फुल? आयज बंद जाला. आयज सगळ्या वर्करांनी बंद केलें. फाल्यां चालू आसतलें. आतां हे बंद आसतलें. आतां कितें डिसिजन जातलो तेंचेर तुमकां मागीर सांगूंक शकता केन्ना चालू जातलें केन्ना. पूण हेचेर बेगीनचो बेगीन अदानी ऑफिसरांनी आपलो डिसिजन दिवचो. शेनवारा गोवा फॉरवर्ड पक्षात साबार तरणाट्यांनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांच्या हजेरेत प्रवेश केलो. ह्या वेळार विजय सरदेसाय हांणी राज्यांतल्या सध्याच्या सरकाराचेर टिका करून तरणाट्यांच्या प्रस्नांचेर आवाज काडलो. देशाचे राजकारण जनरेशन जेन झी म्हणटानी दाखोवन दिला की रस्त्यार येवन शांतीपूर्ण एक सिस्टमाच्या विरोधान एक संघटीत मुवमेंट जर केलो विदाउट इवन द पॉलिटिकल लेबल ताजी जैत जावंक शकता. आज जेन झीचें जैत आमकां दाखोवन दिता की लोकां बरोबर एंगेजमेंट आनी बहुसंख्य लोकांचे जे पॉप्युलेशन आहा म्हळ्यार 18 to 35, 60% ऑफ द पॉप्युलेशन 18 to 35 ह्या
पॉप्युलेशनाचे असे एक सिम्बॉल्स, बरे सिम्बॉल जे बरे कारणा खातीर रस्त्यार लोकां खातीर जोडूंक शकता अशें खंयच्या पक्षान सक्रिय करप गरजेचें तें आज आमी करतात. पयलें म्हणल्यार हांव सगळे गोंयचे जेन्झींक परबीं दिता, कित्याक तांणी दाखोवन दिलां की तांणी सरकाराक दिलें ना, भुरगीं ती, पूण तांणी दाखोवन दिलें की तुमी कितेंय परमिशन दिलें ना जाल्यार पसून बरे गोंयकार, सारके बरे सुसंस्कृत गोंयकारांचो सपोर्ट तांकां आशिल्लो. तांचे डिमांड सारके आशिल्ले. धर्मेंद्र प्रधानाचें रेजिग्नेशन म्हणल्यार सरकाराची एक भशेन कल्पेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एक प्रकार. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्ट्रगल, दिस इज द बिगिनिंग. आपल्यान भशेन जाय ते भशेन रिशफल करून ताका मागीर सायडीन दवरतलो. हे खेपे ताका तें करचें पडलें, कित्याक ताणें ना तें दाखयिल्लें, तोंड उणें जालें, ताका देंवचोच पडलो. तितलेंच न्ही, ताजे ओन पक्षांतले बरे व्हडले लिडर मुरली मनोहर जोशी बी तांणी सर्टिफिकेट तांकां दिल्लें आहा की भुरग्यांक हे भशेन मारप न्ही. सो रेजिग्नेशन एक जाली, मारलें तेजेर एक्शन कितें जाता, मेल्यार तांचेर कितें कोण एकाउंटेबल जाता. 21 जाणे जे हे वर्सा मरण तांकां मेळ्ळा सुसायड करून, तातूंत एक गोंयकार आहा, तांचें कितें जाता. गेल्या कितल्या वर्सांनी 85 लोक मेल्ले आहा. ओवरऑल निटाचेच एक्झामीचे पेपर लिका खातीर 85 सुसायड जाल्ले आहा म्हणून अशें अकाउंटेड आहा. सो अकाउंटेबिलिटी जाय. मंत्री रिजायन जाला अकाउंटेबल म्हणून. आतां हे मेले तांकां 1 कोटी दिया म्हणून तांणी डिमांड केल्लो आहा. केसी घालायचो विड्रॉ करा म्हणना. हांगा गोंयांत शांतीपूर्ण हातूंत आझाद मैदानाचेर ते एजिटेट करपाक गेले, थंय FIR जाल्या. मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली त्यो FIR दुबोरकर तांकां अनाउन्स करूंक जाय, नाजाल्यार हांगाचे जेन झीन एजिटेशन बंद करपाचें ना, गोंयांत चालूच दवरपाचें. कित्याक गोंयांत तांणी बी एक भशेन जैत जिखिल्लें आहा. तांकां हांगा कॉक्रोच तांकां टर्मायट म्हणले, ते टर्मायट म्हणिल्ल्यानी माफी मागूंक जाय. नुवें वाठारांतल्या शेतांक परतून एकदा नव संजीवनी मेळ्ळ्या. फाटल्या वर्साच्या यशस्वी उपक्रमा उपरांत अंदूच्या खरीप हंगामात वट्ट 45,000 चौखण मीटर पडीक जमीन परतून लागवडी खाला हाडल्या. मानायांचो उणाव लक्षात घेवन हे वर्सा यंत्रणांच्या मजतीन शेतां रोयल्यात. भरपूर उत्पादन दिवपी जया ह्या भाताची जातीची लागवड केल्या. पावस उसरा सुरू जाल्ल्यान लागवड उसरा सुरू जाली, तरी लेगीत शेतां रोवपाक शेतकार नेटान वावुरतात. हे शेत बंद आसलें आनी अशीच खूब शेतां नुवें बंद आसा आनी बंद आसली. तितूडे आमी गेले लास्ट 3 वर्सां म्हणल्यार आमी एक 4.5 लाख लँड आमी सगळे फेलो लँड आसले थंय कल्टिवेशनाचेर हाडपाक प्रयत्न केल्लो आहा आनी सक्सेसफूल जाले आमी. आतां हे पावटी हो लँड आमी टार्गेट केल्लो. दिस इज एप्रॉक्सिमेटली अराउंड 1 लाख लँड, आउट ऑफ वीच वी हॅव स्टार्टेड द कल्टिवेशन. म्हणजे ही जमीन पळय आहा ती खूब वर्सां शेतकारी सांगता की अराउंड 8 ते 10 वर्सां बंद आसली. आनी आमी एक मनान घेयलें की हें शेत हे पावटी आमी टार्गेट करुया आनी हें शेत लोकांक उत्पन्न करून सपोर्ट करुया. आनी बरी एक उमेद जाता की फार्मर फुडें सरले आनी तेणी गांवचे फार्मर आहा पळय तेणी बरो सपोर्ट दिलो की बाबा हें आमी तूं फुडें सरता जाल्यार आमी आहा म्हणून तुमच्या वांगडा. आनी तेंचे उमेदीचेर आमी हे लँड इतले पळय आहा म्हणजे 1 लाख ते कल्टिवेशनाचेर हाडपाक स्टार्ट केलें. म्हणटकीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचोय एसिस्टंट जेडो येयल्लो आहा, ब्रायन मॅनेजीस, यंग मॅन, ताणें आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आहा कसले एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीजान. आनी तांचे झेडी कडेन उलयलां हांव, मिस्टर शरीफ, ताणें ताका रोखडो डेप्यूट केलो. आनी दीस इज अ विटनस, कित्याक आयज पळय फाटल्यान पळयत जाल्यार इट इज ऑल मॅकनायजेशन. आनी म्हाका दिसता फार्मरांनी फुडें येवपाक जाय, कित्याक देर इज सो मच ऑफ मॅकनायजेशन वीच हॅज टेकन प्लेस. अराउंड तेणी सांगले भशेन एवसनान सांगले भशेन 1 लाख स्क्वेअर मिटर टोटल एरिया आहा. लास्ट टायम आमी ते सायडीन रस्त्या ते सायडीन अराउंड 45,000 स्क्वेअर मिटर कल्टिवेशन हाडली रबी सिजनान. आतां तो ते सायडीन आहा तो पावसान रोवपा मेळना. सो तेका लागून म्हाका लास्ट टायम एवसनानूय सांगलें की आमी हे सायडीन आनी एक ट्राय करतले म्हणून.
इवन आर्तेमानूय म्हाका सांगलें मातसो रेडी राव म्हणून 2 मिशिनांनी 2 हाडांनी रेडी राव म्हणून, कित्याक आमी आतां फेलो लँड जी पळय आहा ती कल्टिवेशना हाडटा म्हणून. सो हे फावट तेंगे गेले मातशें डिले जाला पावसा लागून, बट आमचे आतां आमी स्टार्ट केलां. जया पीक सद्या आमी तितून प्लांटेशन केलां. कसले पीक आता हे करतात? जया वरायटी. जरा जया वरायटी. म्हापसा खून प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निर्णय दिला. या प्रकरणातलो मुखेल आरोपी नागराज पुजारी हाचो जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकारला. हाच्या वांगडाच सर्वोच्च न्यायालयान सत्र न्यायालयाक 8 म्हयन्या भितर प्रकरणाची सुनावणी पुराय करपाचोय निर्देश दिला आणि प्रत्यक्षदर्शी लोकांचे निवेदन बेगोबेग नोंद करपाचो आदेश दिला. कौशल्य शिक्षणाचो भाग म्हणून मयेच्या महामाया हायस्कुलान आयोजित केल्ले पारंपरीक फिशिंग म्हळ्यार नुस्तें गरोवपाची सर्त उमेदीन जाली. ह्या सर्त मयेच्या मानशीचेर आयोजित केल्ली. हे सर्तीक खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. चलया वांगडा चले बी ह्या हातून वांटेकार जाल्ले. नुस्तें कशें गरोवप हे विशीं म्हायती मेळची म्हणून ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. चडशा भुरग्यांनी गळ घालून गांवठी नुस्तें गरोवन काडलें. पळयात. आज आमची भुरगीं हांगा फिशींग कंपिटिशना खातीर येयल्लीं. भुरग्यांनी जवळ जवळ हांगा 2 वरां बरी एन्जॉय केले, फिश काडले. मुख्य उद्देश आसलो की भुरग्यांक आमी फक्त एज्युकेशन हितूनच पुश करता की शीक 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 म्हणटा, पूण खुबश्या भुरग्यां कडेन आनिकूय स्किल्स आसता आणि आमचे भुरगे चड करून गांव वाठारांत आसल्या कारणान तांकां अशा तरेचे जे ॲक्टिविटीज आसत ते खूब उमेदीन भितून भाग घेता, आपलो सहभाग दाखयता आणि त्या बरोबर हे फिशींग सारकिल्ले किंवा एग्रीकल्चरल सारकिल्ले ॲक्टिविटीज करता. सो तांकां एप्रिशिएट करप आणि तुमी सुद्दां ह्या समाजाच्या हितून तितकेच म्हत्वाचे घटक आसा आणि तुमची सुद्दां ह्या समाजाक गरज आसा हे तांकां पटोवन दिवपा खातीर असल्या तरेचे ॲक्टिविटीज करप हे स्कुला मार्फत अशें दिसता. ही आमी पयलेच फावटी अशा तरेची एक ॲक्टिविटी ह्या आमच्या स्कुलान केल्ली आणि हितून म्हाका मॅनेजमेंटाचो सहयोग मेळ्ळो. चेअरमॅन श्री सागर ठाणेकर यांनी हेंच्या कानार जेन्ना हांवें घातलें तेन्ना हांवें म्हणपाक लागलें तुमी अवश्य करा, म्हाजो तुमकां सपोर्ट आसा. म्हाजे सगळे टिचर्स नॉन टिचींग स्टाफ हांगा येयले. सगळ्या भुरग्यां जवळ जवळ आज 55 भुरगीं हांगा फिशींग करपा खातीर येयल्या. श्री महामाया हायस्कुलान अर्दवाडा मय हेंच्यांनी म्हाजे हे मानशेर खाजनाचे मानशेर स्टुडंटांक लागून एक फिशींग टोर्नामेंट ऑर्गनायज केलो आणि तितून भरीव असो परिसर आमकां मेळ्ळो की तेंचे जे भुरगे आसले ते सगळे मानशेर चलात वाया शेतांसून हे मानशे पर्यंत पावले. खरेंच एक उमेदीची गजाल एक तेंच्यांनी आमच्या स्कुलान हे घडोवन हाडली. तितून फुडाकार घेतलो तो हेडमिस्ट्रेस आमची गांवकर टीचर नितीन गाड्डी सर, परमेकर, तशेंच पेडणेकर टीचर आमची, विभा टीचर हेंच्यांनी सगळ्यांनी एकोपा दाखोवन त्या भुरग्यांक सगळ्या हांगा हाडली आणि खरेंच ते कॉम्पिटिशन सक्सेसफूल जालें. जास्त करून जी तितून पार्टिसिपेट जाली ती आमची चेडवां मनशां जाली आणि तेंच्यांनी खरेंच नुस्तें काडलें. हांव त्या टायमार पावलो आणि अशें दिसलें की उमेदीची गजाल. मानस म्हळ्यार आमच्या जाणट्यांनी सांबाळले दायज आणि ते दायज आमी सांबाळटा आसतना शिगीत हांव 2 वर्सां आतां ही मानस करता आणि ही मानस करता आसतना एक बिजनस म्हणून असो हे मानस ही केली की जेणे आमचे एक म्हाजे गांव भाव थोडे आसा जे बेकारी आसले तांकां हांवें हांगासर ही मानस करपाक हेल्प केलो आणि तेंच्या नांवार ती मानस हाडली. आयज हे मानशेक लागून आमी स्वता म्हाजे फॅमिलीक आनी आमी नुस्तें विकता ते जावन फ्रेश नुस्तें आसता की तितून सुंगटां, तामोशी, आमचे मुड्डोश्यो, परत आमचे बुराटे अशे गांवठी नुस्तें सगळें आमकां हे मानशेर मेळटा आणि बऱ्यापैकी मानस आमी आतां ही सांबाळली आसा. जाणट्यांनी जशें आमकां सांबाळून दवरलें तशें आमी आतां हे फुडें व्हरता. वेर्णाच्या बिर्ला क्रॉस वाठारात शेनवारा राती उसरा जाल्ल्या दुःखद अपघातात छत्तीसगडच्या 30 वर्सां पिरायेच्या कामगाराक मरण आयलें. मिनी टेम्पोचेर आशिल्ली हाय व्होल्टेज वीज लायन पडून हो अपघात जालो. ड्रायव्हरान मात आपलो जीव साल्वार केलो,
वेर्णा पोलिसांनी प्रकरणाची फुडली चौकशी सुरू केल्या. हांगा लायट सर्किट हे जाले, शॉर्ट सर्किट जाले, तो हे गाडीचेर पडले उपरांत तो ड्रायव्हर सायडीक रावलो, सायडीक तो जंप मारल्या उपरांत तो सायडीक उरलो आनी हे रॉंग सायडीक जंप मारलो पळय, तेका शॉर्ट सर्किट जावन तो एक्सपायर जालो. हांगा लायट सर्किट हे जाले, शॉर्ट सर्किट जाले, तो हे गाडीचेर पडले उपरांत तो ड्रायव्हर सायडीक रावलो, सायडीक तो जंप मारल्या उपरांत तो सायडीक उरलो आनी हे रॉंग सायडीक जंप मारलो पळय, तेका शॉर्ट सर्किट जावन तो एक्सपायर जालो. मडगावचो नामनेचो दोतोर सतीश कुडचडकर हांचो चलो संजील कुडचडकर हांच्या अपहरण प्रकरणात मडगाव पोलिसांनी केल्ल्या तपासाक आनीक वेग आयला. या प्रकरणात अटक केल्या दोनूय दुबावितांक न्यायालयान 2 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. मजगती या प्रकरणातली मुखेल दुबावीत अजून फरार आसा. पुलीस तिचो सोद घेतात. संजील कुडचडकर एबडक्शन केस जी काल जाली आणि पुलिसाच्या म्हणण्याप्रमाणे ताची बायल आणि 2 जण ह्या भितर सामील आशिल्ले. तातूंतले 2 जण पुलिसाच्या काल अरेस्ट जाल्ले, जांकां कारवार साकून पुलिसांनी हाडिल्ले. तांची नांवां आसात ते ससीर बिन मसूद आणि शाह अली सौदागर. हांकां आज पुलिसांनी मडगांव JMFC मुखार प्रोड्यूस केल्ले आणि तांकां JMFCन 2 दिसांची पुलीस कस्टडी ऑर्डर केल्ली आसा. इन्व्हेस्टिगेशना खातीर हांकां ताब्यांत घेतिल्ली आसा. तांची गाडी जी आसा ती गाडी क्रायमास वापरिल्ली, ती गाडी मडगांव पुलिसांनी अटॅच केल्ली आसा. पूण जो मुख्य आरोपी आसा जी ताची बायल लुईजा ही सद्याक फरार आसा. क्रायम करतकीर ही बायल जी फरार जाल्ली ती अजून पर्यंत पुलिसांक मेळना. पुलीस म्हणटात ताचो सोद चालू आसा. ह्या दोगांयची पुलिसांक आतां विचारलें की हांची क्रिमिनल हिस्ट्री आसा काय म्हूण, जाल्यार पुलीस म्हणटात ताजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी ते एकटो जो भायल्या राज्यांतल्यान आशिल्लो ताजी थंयच्यान त्या पुलीस स्टेशनाक कॉन्टेक्ट केल्लो आसा. ताजी हिस्ट्री जी आसा ती मागयली आसा. ती सद्या पर्यंत अशें प्रस्थापीत जाली ना की हाजी क्रिमिनल हिस्ट्री आसा कितें. पुलिसांचें अजून म्हणणें आसा की हें फॅमिली डिस्प्युटांतल्यान हें प्रकरण घडिल्लें आसा. जो क्रायम सीन आसा तो फॅमिली हातूंतल्यान जाल्लो आसा आनी आतां पुलीस हाजी तपास करतात. म्हणजे टीव्ही खातीर मडगांवच्या नांव गौरव म्हणटा. सकाळच्यो खबरो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेले कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स.